नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। Headlines brought to you by GP Parsik Bank. मांद्र्या मंचाच्या पहिले शक्ती प्रदर्शनाक हजारांनी लोक आल्लेकार श्रीपाद नायकान घेतली तशी सरकारान भूमिका घेवची। इंग्लिश स्कुलाक अनुदान बंद करा, सरकाराक शिटकावणी। शिक्षण माध्यमाचेर बीजेपी सरकाराचे धोरण चुकला, मात आता सोक्षमोक्ष लावूकूच जाय। सरकाराक चूक सुधारपाची संद, आल्लेकारा उपरांत श्रीपाद भाऊन घालो बॉम्ब। भुरग्यांक खंयच्या भाशेत शिकचो आवय बापायन थारावपाचे। मुख्यमंत्री जावपाचो आशिल्लो आमदार फाटल्यान रावले ना। ट्रान्सफरीचे सातिस्वेतना उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस हेडोनाथ। उगे कापशे मायनिंग बायपास जाय मेरेन मीन येरादारी करूंक दिवचे ना। सोमारा मीन येरादारी कशी जाता ते पळयतले। कुडचड्यार लोकांच्या बसकेत शिटकावणी। काणकोणात डब्बू मिरचीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन। अजित पैचो शेतकी मळार यशस्वी कमर्शियल प्रयोग। महिन्याक 13 टन डब्बू मिरची। पळयात खासा रिपोर्ट। आणि कुंकळे ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल सर्त कुंकळे युनियन जिखले। फायनलीत कुंकळे युनियनान मारले पंजाब पुलिसांक। तिसरे सुवातेर ONGC। खबरो विस्तारान। मंच आणि संघान सरकाराक शक्त दाखयली। मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघात आयतारा सरकाराच्या माध्यम धोरणा आड सभेक हजारांनी लोक जमलो। मुख्यमंत्री आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी सभा पॉक करूंक नेट लायिल्लो, मात थंयचे संघवाल्यांनी दांबून धरले। आल्लेकार आनी श्रीपादान घेतल्या ती भूमिका सरकारान घेवची। इंग्लिश स्कुलाक अनुदान बंद करचे म्हूण फुडाऱ्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिली। मांद्र्या मंच आणि संघान शक्ती प्रदर्शन केले। शिक्षण माध्यमाचेर सरकारच्या धोरणाचो निषेध करपा खातीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात मांद्र्या पयली सभा घेतली। सभेक हजारांनी लोक जमलो। सभा पॉक करपाक म्हूण मांद्र्या मुख्यमंत्री धरून बीजेपीचे कार्यकर्ते वावुरताले। हजारावयर लोक जावचो न्ही म्हूण खंय फाटले सप्तकभर आणि शेनवार राती मेरेन विरोधी गटाचे यत्न चलताले। सभेच्या लागींच बीजेपीचो आदलो झेडपी दीपक कळंगुटकाराचे क्रिकेट टुर्नामेंट चलतालो। थंय 1 लाखाचे इनाम दवरिल्ले। इतले आसूनय सभेक हजारांनी लोक पावलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, चेतन गवस आणि विलास आरोलकार। शिक्षण माध्यमाचेर बीजेपी सरकाराचे धोरण चुकला, ताजो सोक्षमोक्ष लावूकूच जाय। उत्तर गोयचो खासदार आयुष मंत्री श्रीपाद नायक खासा प्रुडंटाकडेन उलयलो। मंचाचे आंदोलन चुकुना, सरकाराक चूक सुधारपाक बरी संद आसा म्हणून भाऊ उलयलो। पर्रीकारान मात माध्यमाचेर विचारल्यार कुसमारली। मांद्रेचो आमदार मुख्यमंत्री पार्सेकार कार्यक्रमाचे निमित्त धरून दिल्ली गेला। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या माध्यम आंदोलनान नेट धरला। मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मांद्रे मतदारसंघात शक्ती प्रदर्शन करून आयतारा माध्यम आंदोलन फुडल्या टप्प्यात गेले आणि दुसरे वाटेन श्रीपाद भाऊन बॉम्ब घालो। बीजेपीतलो ज्येष्ठ मंत्री राजेंद्र आर्लेकारा उपरांत शिक्षण माध्यमाचेर सरकार चुकला म्हणपी भाऊ दुसरो ज्येष्ठ फुडारी। गौंडाळे पुलाच्या उद्घाटनाक गेल्ले कडेन भाऊक प्रुडंटान गाठलो। भाषा सुरक्षा मंचान आपले आंदोलन आणि एग्रेसिव्ह केला। आज त्यांची पहिली पब्लिक मिटिंग जाता मांद्र्या। तुमकां कितें दिसतंय? नाही हो, तांच्या अधिकाराक कारण मातृभाषेन शिक्षण दिवप हो जागतीक सिद्धांत आसा आणि त्यामुळे ज्यो काही गोष्टी गोंयांत जाल्यात त्यो सुदारपाची एक बरी संधी सरकाराकय आसा, सगळ्यांकच आसा आणि त्यामुळे तांच्या हक्का खातीर ते आंदोलन करता तो विषय बरोबर आसा। त्यामुळे चलतात आमचे हे चलतात की कशा पद्धतीने हो प्रॉब्लेम सॉल्व करप हाचे प्रयत्न ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसात। प्रत्येक जाण आपापल्या हाजेर ठाम आसात, परंतु 2 पावलां हांगा 2 पावलां 2 पावल सगळ्यांनी जर फाटीं घेतली तर तातूंतल्यान एक बरी गोष्ट निर्माण जावंक शकता आनी हो जागतीक सिद्धांत जो आसा। कारण फुडली पिढी हांगसरल्या संस्कारांक, हांगसरल्या शिक्षणाक, हांगसरल्या सगळ्या गोष्टी जर जोडून उरतली तर त्या मातृभाषेचें शिक्षण हे आवश्यक मौदळ म्हणटे प्रमाणे जागतीक सिद्धांत आसा। सरकारची पॉलिसी चुकीची आसा। सर चुकीची आसा त्या खंयच्या परिस्थितीत सरकार तें करचें पडलें। जी सरकारां आयली मागीर ते काँग्रेस आसून काय भारतीय जनता पक्ष आसून तांकां काही त्या परिस्थिती पळोवन स्टेप्स घालचे पडले। परंतु आतां वेळ अशी आयल्या ताजो एक सोशमोग लावंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी तो लागता। बदलपाची गरज आसा। जे कितें जाता तातूंतल्यान जे कितें डेफिनेटली सरकारान ताजेर लक्ष दिवंक जाय अशें दिसता।
थंयच रक्षा मंत्री पर्रीकाराक तोच प्रश्न केलो. ताणें प्रश्न आयकून घेतलो आनी कूस मारली. वायट BBSन आपले आंदोलन मातशें केलं, तीव्र केलं आणि मांद्रेच्या नायच्यान मिटिंग स्टार्ट केल्या. भाषा सुरक्षा मंचाची पहिली जाहीर सभा मांद्र्या आयतारा जाली. मुख्यमंत्री पार्सेकाराक थळावो आमदार म्हूण मंचान आमंत्रणूय दिल्लें. मात मुख्यमंत्री फाटलो म्हयनोभर जालो वचूं नाका करता. सभेच्या दिसा मुख्यमंत्री निमणे दिल्ली पावलो. भारतीय भाशांबद्दल म्हाका कोणी महत्व सुचोवची गरज ना. माझी भूमिका खंयचे तरी सभेक येवन सांगूंक जायी अशी मुळीच ना. म्हजी भूमिका फाटल्या 4 वर्सांत आनी खास करून गेल्या 6 वर्षांत मी मुख्यमंत्री जाल्या नंतर विधानसभेत वेळोवेळी आमी मांडलेली आसा. पूण आमंत्रण आसा म्हणजे आमंत्रणाक वचचो पडना. पूण म्हाजी भूमिका नव्यान सांगपाची म्हाका कांय गरज ना. बीजेपीन काल पार्टी अध्यक्षान सांगला आम्ही सीएमाक सांगतले की त्या मिटिंगेक तुम्ही वचूं जाय ना म्हणून. तरी तुम्ही मिटिंगेक वतले? ना हांव पार्टी भायर आसचो ना. पार्टीच्यो सूचना आसात त्यो मानपूच आसताले. पूण हांव न वचपाक आय एम नॉट अवर्स टू. म्हाका वचपाक कांयच हरकत ना. पूण एखादो निर्णय पार्टीन घेतलो जाल्यार म्हजेर बंधनकारक आसतलो तो. हातूंत मुळीच दुबाव ना. BBSची मिटींग आपण हय. तुम्ही वचपाक आसत? हांव दिल्लीक वता. ओके, तर तुम्ही पावू शकना? ना हांव पावचो ना म्हणून हांवें तांकां सांगलें. कारण म्हाका पक्षा कडल्यानूय सूचना आयली की ताका जास्त म्हत्व दिवंक जायना म्हणून. आनी थंय वचून वेगळें कितें तरी ताणें सांगलें की तुवें थंय येवन तुमची भूमिका स्पश्ट करची म्हणून. पयलीं दिल्ले प्राथमीक इंग्रजी माध्यमांतल्यो ज्यो शाळा आसात तांची ग्रँड बंद करा म्हणून जो आग्रह आसा तांच्या दृश्टीन कदाचित तो योग्य दिसता आसत. पूण पयलीं जी दिल्ली आसा ती बंद करणे सरकाराक शक्य ना. शिक्षण माध्यमाचेर सध्या पर्रीकार एके वाटेन, पार्सेकार मेरेर जाल्यार आर्लेकार आनी भाऊ सरळ मंच आनी संघा वाटेन रावल्यात. मंचाची आतांच पहिली बसका जाल्या. अजून कितल्याशाच मतदारसंघांनी आंदोलन पावपाचें उरलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. भुरग्यांक खंयच्या भाशेत शिकचो ते आवय बापायन थारावपाचें तो तांचो अधिकार म्हणून उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयला. ही भूमिका दिगंबर कामती कडेन जुळटा जाल्यार आपूण कांय करूंक शकना. पर्रीकार दिल्ली गेल्लो तेन्ना आपूण मुख्यमंत्री जावपाचो आशिल्लो. आमदार फाटल्यान रावले ना. तांकां आपली गरज ना. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचेर आपूण सातीसवेत ना म्हूण फ्रांसिसान खंत उक्तायली. माझे मत आसलें कितें, एका मिनिस्टराक एक सेक्रेटरी दिया आनी 2 मिनिस्टरांक एक सेक्रेटरी दिया. म्हणजे काम सोंपें जातलें आनी फास्ट जातलें. आनी सेक्रेटरीक मंत्र्याक समजपाक बरें पडटलें आनी मंत्र्याक सेक्रेटरी समजपाक बरो पडटलो. बरोबर. दिस इज नॉट अ ह्यूज डिमांड आनी दिस इज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल डिमांड ऑल्सो. तें कॉन्ट्रोवर्सी कांय ना. इट इज ओनली टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन. हांव डिपार्टमेंटल हेड मंत्री रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान, अर्बन डेव्हलपमेंट, माझे सगळे चीफ ऑफिसर माझे, पण ट्रान्सफर पर्सनल कडे. इफ आय से आय डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ट्रान्सफर, इट एम्बरेसेस मी. English, why my boss was the stand of the party. See, as we come into administration, we realize a lot of things that we have to fulfill the aspirations of the people. म्हाकाय दिसता सगळ्याकडे कोंकणी जावचें म्हणून व्यक्ती इंडिव्हिज्युअल इश्यूज. But what is a collective decision? Collective decision is to continue with the present system. हांव चड उलयना त्या खातीर काय पण तर म्हाका विचारलें तूं कोंकणी वादी तर तूं भुरगे इंग्लीश कित्याक शिकल्या? म्हजे कडेन उत्तर ना काय. सो आय कीप क्वायट. Then I say that parents have right to decide. There is nothing wrong with the decision of mine. हे पॉलिसी वाईट काय ना. आवय बापाक आपलो अधिकार हा आपल्या भुरग्यांनी खंयचे भाशेन शिकचे पयले. So can we safely say that on this issue you agree with Digambar Kamath? If that government stand is equivalent to Digambar's statement, I am also not unhappy with it. It's okay. After this election, and you are now one of the senior most leaders, can we expect first minority chief minister from BJP? Will you claim for that if BJP comes back to power? I feel if the party wants to do it, they'll do it. If they don't want it, I'm happy with that also. Will you claim it? No, it depends. You see, फाटल्यापासून झाले problem कितें. If the majority of the MLAs don't want you, you should not become. म्हणजे मत आणलं की seriously majority of MLA did not want you. Yeah.
That's a feeling I have. That's the feeling you still have. Yeah, I still have. So even after the election, Before the election, I had a feeling that majority wanted me. After that, you I realized that the majority was not with me. I made a mistake. I एक चूक केली. So you are not going to repeat that mistake No, again. I won't repeat If party that. says that, I then am only happy. we will have a Yeah. first BJP minority chief minister in the country. Possible. Otherwise, I'm happy without being a chief minister also. घेऊया एक विराम.